Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. Day 4. Purity. Mother Mary, keep our hearts pure and holy like yours. पवित्र खुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वेलांकणी सायबिणीक नोवें. आमचे भोव मोगाळ वेलांकणी सायबिणी, तुका आमी भलायकेची आवय म्हूण वाचारता. तूं मिलाग्रींचो सागोर गे माई, तूं सोर्गींची राणी. आमचे राणये, आमी खालत्या काळजान तुजी काकलूत मागूंक तुज्या पांयांशी आयल्या. जायतीं पिडेवंतां तुजे विनवणेन बरीं जाल्यांत. जायत्यांक तुजे मोजोतीन बरी भलायकी फावो जाल्या. आमची खालती विनवणी आनी मागणी घेवन आमी तुजेशी आयल्या. सगळे पिडेंतली, पोस्टांतली आनी दुखांतली आमकां निवार. तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडली. आमी तुजी खालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां शिकय. आमी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार आमकां मेळोशे कोर गे माई. ह्या वेळार तुजी गरज वेलंकणी सायबिणी मुखार दवर. हो मोगाळ वेलंकणी सायबिणी, जेजू तुजो पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें काळीज संतोषान भरलें. आमचो भावार्थ सर्गींच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. ए दुखेस्तांचे बुजवणदारे, तुजे मोजोतीन मागलोलीं देणी आनी उपकार आमकां मेळोवन दी. आमेन. वेलांकणी सायबिणी, आमचे पासोत माग. नोमान मारी कुरपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तुर्यां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारी कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तुर्यां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तुर्यां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंत पावलोन थेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणोत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बाळुंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलोलें निसणटण तांचेर येतोलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन
तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावां भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीची आनी काळोखाची न्हय, म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावया आनी खाण पिवण थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपोडची न्हय, भोगोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सोडवून जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वो मरून वचूं, ताच्या एकवटान आमी जियोवचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटोच जशें तुमी करून आयल्यांत तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ घोट करात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट धर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. Soy Sorvespora, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियांतल्या कफारनांव नगरांत देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवण दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती भारी ओजाप जाताली. मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हळें, नाजरेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगळे मोदेकोत ताका धोरणीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखोयनासतना ताचे भितरलो भायर सोरून गेलो. सगळीं ओजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें. अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सोरून वेतात.
आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ सगळें शांत आसा, कसलीच भिरांत ना. तेसलोनिकारांक पयलें पत्र 5:3. नियाळाक आधार. फाटीं कोविड-19 महामारी सुरू जाली तेन्ना गोंयांत हे पिडेक फुडो करूंक सरकारान आमची सगळी तयारी आसा, भिवपाची कसलीच गरज ना अशें बोडायेन नारे गाजयले. पूण कोवीड पिडा जशी पसरावंक लागली तेन्ना हॉस्पिटलांनी गरज त्यो सुविधा नासून हजारांनी लोक मरून गेलो. पावसा तेंप सुरू जावचे आदीं तेंच उलोवन दाखयतात. ह्या वर्सा आमी सगळें पयलींच जाग्यार घातलां. कसलेय आव्हानांक आमी फुडो करूंक शकतात. पूण पयल्याच पावसा दिसा बुडती येवन मारेकार ओपचोयक घडटात. संवसारांत देवचारियो अशेंच मनशाक दुस्मानकाय, कुर्नाटकाय, जोगडीं झुजां करूंक नाडटा. तशेंच कसलीच कोणाची भिरांत नासलोल्या हुस्क्या मेकळे आनी मौजेचें जिवीत जियोंक आपल्या फटकिऱ्या भासावण्यांनी भुलयता तेन्ना आमी ताच्या फसवण्यांक बोली पडटात. असल्या बांदपासांतलें आमकां फकत जेजू सुटोवंक शकता म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. आयचें वाचप आमकां तो परत येतलो म्हूण केन्ना आनी कसो येतलो तें कोणूच नकळो म्हणटा. तेन्ना आमी उजवाडाची मनशां कशीं बऱ्या कोरण्या उदेशी मोगाचें आनी एकवटाचें जिवीत जियोवन ताच्या येण्याक जागृतायेन तयार रावया. दयाळ बापा, संवसारांतल्या ओदृश्टा ओ अडचण्यांचे भिरांतीन न्हय पूण तुजे भिरांतीन आमचें जिवीत आमी जियोंक वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.